जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू रदान तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फोवसला माथेवाचो वांजेल पयलो अध्याय 16वें वाक्य 18 ते 21 वाक्य आनी 26वें वाक्य। Matthew chapter 1 verses 16, 18 to 21 and verses 24. जाकब जुजेचो बापूय जुजेची पतीन मरी आनी मरियेतान जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त। क्रिस्ताचे जनानी हे परी जालें ताच्या माथ्या मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली। तिचो पती जुजे निथिवंत मनीस तरी मरियेक आपा करता हाडूंक ताका खुशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्परचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला। ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो। आनी जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्या प्रमाणेच केलें। मरियेक आपली पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली। हे देवाचें उतर आज आमकां फोवसलां कित्याक म्हळ्यार आमची पवित्र सभा आज सगळ्या संवसारांत जुजेची परब आचरण करता आनी प्रत्येक जावन आमची मंगळूर दिएसीस जुजेक समर्पण करून दिल्ली आमचो दिएसीचो पात्रोण आनी आज संभ्रम आचरण करूंक करिज्माच्या काळार एक व्हडलें फेस्त आचरण करूंक पवित्र सभा आमकां परवानगी दिता आनी दबाजीक परब आज महिमा गावन ही परब आचरण करूंक आमकां एक अवकाश करिज्मांत मेळचें आनी खंडी जावन आज आमी तसो आमी उगडास करता आसतना दोग जुजे आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत एक जुजो नव्या सल्ल्यांत एक जुजे दोगी स्वप्ने लिखत दोगांकी स्वप्नांत पडटात पूण देवाची मांडवळ स्वप्ना वरवीं तांकां कळीत करता देवाचें योजन कितें म्हणून तांकां स्वप्ना वरवीं कळीत करतात। आनी सगळ्या इस्रायल परच्या कश्टांत आसल्या वेळार भुकेंत आसल्या वेळार थंय जुजे आसरो जाता तांकां आनी इजिप्तांत आनी तशेंच हांगा पवित्र कुटुंबांत जेजूकी आसरो जाता जुजे आनी जेजूक ल्हान बाळकाक तो सांबाळटा आनी ते प्रसूत जावच्या आदींच देव दूत ताका येवन सांगता ह्यो संगती पुरा आनी तो पाती येता स्वप्नांत सयत कितें देव सांगता तें पाती येयल्लो आनी थंय एक विशेश म्हणून सांगता देवाचें उतार तो नितीवंत मनीस। पोरण्या सल्ल्यांत आमी आयकता जुजे एक नितीवंत मनीस नव्या सल्ल्यांत आयकता जुजे एक नितीवंत मनीस। जर देवाच्या तोंडांतून अली उतरां येयचे जाल्यार ते मनीस कसले आसले म्हणून आमी चिंतूंक खंडीत जावन इल्लो नियाळ करूंक फावो। आज जेजूच्या जल्मा विशीं ती आमकां आयकोंक मेळटा। सगळ्या सर्ग आनी संवसाराचो धनी म्हजो आनी तुजो रक्षक म्हजो आनी तुजो स्वामी ह्या संवसारांत जल्म घेवचें एक वर्तें घडीत आज पवित्र सभा नियाळ करता आसतना आमी खंडीत जावन हातूं आनीकी चड नियाळ करन जेजूच्या जल्मा विशयंत आमी इल्लेशें चिंता करचें वाजबी जावन आसा। देखून आज देवाचें उतर आज आयकून कशें मरी कालती जाली देवाच्या उतरा कालतीमान घालें लग्न जावच्या पयलेंत ती प्रसूत जाली पवित्र आत्म्या वरवीं पूण मजच्या नियमशास्त्रा काल पळयल्यार लग्न जावच्या पयलें एक स्त्रीयेन गर्भेस जाल्यार तिका पात्रावन जेशी मारूंक थंय नियम आसले पूण देवान मरियेक सांबाळलें। थंय आमी उगडापाच्या ग्रंथांत पळयल्यार तिका आसरो दिलो देवान तिका लिपोवन दवरलें देवान खंयच्याच वायटाचे सकत तांचे वयर पडनातले बरी तांकां कितें वायट घडनातलें बरी सुरक्षीत राखलें कित्याक आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडूंक आसलें आनी कितलीं जनरेशनां देवान तें नितळ करून पवित्र करून ह्या दोगांक वेंचून काडलेलें आनी एक वर्तें भाग मगच्या भावा आनी भयणी देवाच्या योजना प्रकार ह्या संवसारांत येवचें आनी संवसारांत देवाची योजना कितें आसा ती आमी जारी करचें ताचें वर्तें एक भाग दुसरें खंयचेंय ना।
आमकां आमचे इतल्याक जियोनक देवान ह्या संवसाराक हाडिल्लें न्ही, पूण देवाचें एक योजन आसा. तें योजन जारी करच्या खातीर म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत हाडिल्लें. तें योजन खंयचें म्हणून आमी समजून काडयलें. कशें मरियमान तें योजन समजून घेतलें, जुजेन तें योजन समजून घेतलें आनी देवाच्या उतराक खालती मान घालें आनी ती सोडवणेच्या कामांत पयलीं हातेरां जालीं व्हडलीं. सोडवणेच्या कामांत तांणी सांगत दिलो देवाक. आज आमी देवान कितलीं कामां ह्या संवसारांत करचीं आसात, देखून त्याच्या कामांत जर आमी सांगत दिता जाल्यार देव वर्ती महत्कार्य ह्या संवसारांत करता. देखून ताका आमचो सांगतपण जाय, आमचो सांगतपण जाय. आज दुसरें आनी एक वासा वाचल्यार आमी कळटा. आनी एक आमकां लुकाच्या वांजेलांत वाचप दिलां, दुसरो वाक्य, दुसरो अध्यायांत 40 आनी 1 तो 50 आनी 1 वाक्य म्हणसर थंय आमकां कळटा जेजू तेंपलांत कशें सुकला आनी कशें ती 3 दिसां उपरांत तांकां मेळटा. कशें तो वचून देव मंदिरांत त्या फरिजेवांक शास्त्रींक तो क्वेश्चन घालता. ताची जाणवाई पळोवन ते केन्ना विस्मीत जातात. व्हडले व्हडले स्कॉलर आशिल्ले थंय, व्हडले व्हडले नियमशास्त्राचे स्कॉलर आशिल्ले. पूण जेजू एक 12 वर्सांचो जेजू एक वचून क्वेश्चन घालचें म्हळ्यार, तांकां सवालां करचीं म्हळ्यार ते विस्मीत जाले म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आज आमी समजून काडून घेवया. आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या युवजनां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर आज आमी मागया. आमची भुरगीं खंय भायर पडल्यान पळया, आमची युवजनां खंय आसात. आज खंय जावन युवजनां आमकां जाय. पवित्र सभेचें वर्तें दायज जावन आसा. युवजन भुरगीं आमच्या पवित्र सभेचें दायज जावन आसा. कशें एका आवय बापायक एक भुरगें दायज घे, तशेंच तेंचें भुरगें पवित्र सभेक एक दायज जावन आसा. देखून त्या दायज आमी राखून व्हरचें. तांणी खंय भायर पडनातली बरी, तांणी खंय पवित्र सभेतान शिंपडून पडनातली बरी, तांणी केदाळे देवतान पयस वचनातले बरी. आमी तांची जतन काडून घेया. तांच्या खातीर आज आमी मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कशें जुजेन जेजूची जतन घेतली, मरियमायन कशें जुजेची जतन घेतली, तशें आमच्या भुरग्यांची आमी जतन घेवन घेवया. आमच्या भुरग्यांक आत्मीक तरान वाडवळ दिवया. खाली संवसाराची वाडवळ मात्र न्ही, ह्या संवसाराची जाणवाय मात्र न्ही, सर्गीची जाणवाय तांकां दिवंक, देवाच्या उतराची सकत तांणी समजून काडून घेवंक, इल्लेशे तरी मागण्याक तांकां रावचे बरी. ल्हान भुरग्यां तावनूच आमी तांची वाडवळ केल्ली जाल्यार खंडीत जावन आमची भुरगीं आज खंय खंय भायर पडची नात. आज आमची भुरगीं खंय आसात, जेजू देवाळांत आसलो. आमची भुरगीं खंय आसात, देवाळांत आसात गी, देवाळाच्या कांपाउंडांत आसात गी, हे खंय आसात. एक क्वेश्चन मार्क म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. आमच्या भुरगीं आज खंय आसात, आमची भुरगीं खंय शिंपडून पडल्यात. आज तांचे खातीर आमी मागया. तांणी परत आमचे थंय येजे. तांणी परत जेजू कसो तेंपलांत मेळ्ळो गी, तशें आमचीं भुरगीं खंय ना जाल्यार एटलिस्ट त्या कंपाउंडा भितर आमकां पळोवंक मेळचें आनी जायतीं बरीं कामां तांचे तावन जायचे. कित्याक पवित्र सभेची आस्त ती दायज तें. देखून तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागोवंक प्रयत्न करी. आयच्या दिसा सक्कट युवजनांक आनी भुरग्यांक समर्पण करून दिवन आज आमी मागया. कित्याक देवाचें योजन तशें आसा. कित्याक तांचे मारिफात जायत्यो संगती ह्या संवसारांत उगडापे जावच्यो आसात. जायत्यो संगती देवान तांच्या मारिफात काम करूंक आसा. देखून आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पण करून दिवया आनी देवाची काकुळटानी कृपा आमच्या भुरग्यांचेर मागया. कशें जेजू वाडलो, आवय बापायक काल जावन जियेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक, तशेंच आमचीं भुरगीं आवय बापायक वडिलांक काल जावन जियोन दित आनी अशे वरी जायतें दायज तीं आपणावन दित आनी सर्गींच्या राजाची जाणवाय आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी युवजनांक मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें आम बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन मरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशेन जेजो भगवंती मरिय देवाची माय आमा पियां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरें सांजेचें फेस्त तुमकां हांव मागतां.